आपाचे सरकार स्थापन झाले जाल्यार 73% गोंयकारांक मेळटली लायट फुकट. जे लोक 200 ते 400 युनिट लायट वापरतात त्या एकूण लोकसंख्येच्या 20% लोकांक फारीक करची पडटली बिलाच्या 50% रक्कम. गोंय भेटेर आशिल्ल्या आम आदमी पार्टीचो आमदार राघव चड्डाचे आश्वासन. वीज मंत्री निलेश काब्रालान दिल्ले चर्चेचे आवाहन. बुधवाराक गोंयांत गडगड करीत हजेरी लावपाक शकता पावस. अर्थातच कांय ठराविक वाठारांनी जावं येता शिवर. हवामान खात्याचो अदमास. नुस्तेकारांकय दिल्या जतनाय घेवपाची शिटकावणी. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. राज्यान कोरोनाच्यो केशी देंवल्यात आनी मरण येवप्यांचो आंकडोय उणो जाला. पणजे, मडगांव, फोंड्या आनी वास्को हे वाठार कोरोनाचे हॉटस्पॉट जावन रावल्यात. ह्या वाठारांनी दिसाक 20 ते 30 केशी मेळटात. मंगळारा गोंयांत 4 मरण आयिल्ल्याची बातमी आसा. सोमार दीस 125 नवे कोरोना दुयेंती सापडले. तशेंच एकल्याक मरण येयलें. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 46,028 जाला. तशेंच 668 जाणांक मरण येयलां. 1,424 एक्टिव्ह केसी आसात. आज सिट्युएशन प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी कुर्तोरी ऑलमोस्ट 38-35 जाले आनी अराउंड दॅट मच इन I have not checked the final figure yesterday of Lotoli. So it is comparatively better now. Situation better आहा. आमगे पुराय हेल्प आहा. आमी सगळ्यांक हेल्प करूंक पावल नाही. थोडे आमी हेल्प करपाक पावल नाही. थोडे उरले आमी. थोडे हेल्प करून नासतना आमी हे केले. थोडे हेल्प करून नासतना आमी it is possible that आमी सगळ्यांक पावपाक मेळना. बट आमगे पुराय एफर्ट जालो. रायट फ्रॉम द बिगिनिंग मोन केलें, सगळें केलें. देवान साल्वा केलें म्हाका. सो हांव म्हाका काय जावना कोरोना जाय नाल्यार पुरो हांव मागता आनी लोकांकूय मागीर सेफ उरल्या पुरो हांव मागता. आतां मातशें स्टील पीपल हॅव टू टेक केअर. इट इज स्टील नॉट ओवर. आय फील दॅट दे शूड टेक केअर अँड दे शूड टेक प्रिकॉशन्स स्टील, नॉट टेक अ रिस्क बिकॉज ऑफ द सेकंड वेव दॅट इज लायकली टू कम. सो सेकंड वेवाक आमी प्रिपेर जावपाक जाय. हें नाजाल्यार बरें जालें. आमगे वेदर म्हणटा मातशें गरम आहा. द विंटर इज जस्ट सेटिंग. द दो बी पडोंक लागलो बट दॅट विल एग्रेवेट इट. म्हणजे ते इन्क्रीज प्रिकॉशन घेवपाक जाय. मुगे मागणें लोकांक प्लीज मास्क घाले तुमगेलें, हात साफ करे, प्लीज टेक प्रिकॉशन्स. मुगेलें ताम मत प्लीज प्लीज इजी केना काय. सर नोबडी इज अबाव द पेंडेमिक. फिनिश दॅट्स इट. सर मार्केटान बी गर्दी खूप जाता. तांकां कितें मेसेज दिवपाक सोदता? मुगे मेसेज लोकांक इजी केना काय. अजून देखून तें क्लियर जालें ना. आमी इतू सेफ आहे. जे मनशांक देवान देवाको माग या देवान आम सेफ दवरले म्हण. आनी थोडे दीस आनी एक 3 म्हयने देखून आमगे म्हाका सदां बरे भशेन उल जाल्यार आमी क्लियर जाले. सो म्हाका दिसत ते भशेन आनी 3 म्हयने आमगे गेले अप टू मे देखून गेले आमी क्लियर जाले. आय थिंक सो. सो फुल पावसा आमगे प्रिपरेशन जावपाक जाय. आतां केसीस वाडय नासतना प्रासा प्रिपेर जावपाचें. डिसेंबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे जर म्हयने साक गेले जाल्यार आमगे रेनी सीजन बरो येतलो आनी जालें काबार. फिनिश दॅट्स इट. आज आमगे कुर्तोरी एज पर द हेल्थ सेंटर 48 to 50 कितें आहाय आनी बरें आहा. हांव लोकांक मागता फकत हें कोरोना दुयेंस म्हूण तेका दिवपाक गरज ना. आनी आमगे हेल्थ सेंटर इतलें बरें काम करता. आनी हेल्थ सेंटर दोतोर कितें सांगताय तें लोकांनी सगळें आयकोन जाय. आनी हेल्थ सेंटरान आमकां सगळ्यांक लोकांक कोरोना जालें वो टेस्टिंग करपाक सगळें हेल्प करता. एक कोरोना म्हणटे भिवन बाबा तुमी आजकाल घरांत रावन तें प्युअर जावपाक शकता. स्टीम घेवपाक जाय और एक झाडपाल्याचें उदक पिवपाक जाय. ते दोतोर सांगताय थोडे. स्टीम मेन म्हणटा स्टीम. आनी आजकाल लोकांनी इल्लें सोशल डिस्टन्स दवरूंक जाय. आनी आज आख्ख्या गोंयांत चोवपाक गेले जाल्यार कुर्तोरी एज पर द हेल्थ सेंटर बरें आहा. आनी एक हांव सीएमाक एक रिक्वेस्ट करता कित्याक कोरोना जालें म्हूण थोडे पॉयंट आउट करताय. हे तेका कोरोना जाला तेच बरें भोंव नाका, तेका कोरोना जाला तेच बरें भोंव नाका. तांकां पनिशमेंट दिवपाक जाय. कोण पॉयंट आउट करता ताका. कोरोना कोणाकूय जावपाक शकता. हें दुयेंस एक येयलां तें दुयेंस कोणाकूय जावपाक शकता. पूण पॉयंट आउट हे तेका कोरोना जाला तेका मातशें पयस दवरया, तेका हें गुले करप ना. हें जावपाक जायना. हें जावपाक जायना. हें न्ही लोक पुलिसीन डायरेक्शन दिवपाक जाय. कोणूय थोडे हें करता ताका पनिशमेंट दिवपाक जाय. कोरोना कोणा जाता. The COVID-19 swab collection center
is located at the South Goa District Hospital. It is now the COVID hospital. Now over here what we do is we do the antigen testing and we do the TrueNAT testing. Now the antigen testing, what we do is we collect a nose swab and then we run the test, and within half an hour we give the report to the patient. If it is positive, we immediately write a positive report, and the patient from there can go to the adjacent casualty, which is the COVID hospital casualty, and get assessment. Assessment can be done in the form of oxygen levels or X-ray, and then the doctor at casualty decides whether the patient who is positive needs to be admitted or if the patient can be referred to a COVID care center. So all that is done under one roof. Now the second thing that we do is also the apart from rapid antigen, we also do the TrueNAT RT-PCR test. We have a lab with us in the same premise which is running 24/7. Initially, when the travelers testing was mandatory, our swab center also would run 24/7. But now, since that is no longer mandatory, we are running only from 8 AM to 8 PM in the evening. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत आपाचें सरकार स्थापन जालें जाल्यार 73% गोंयकारांक लायट फुकट मेळटली. हे लोक 200 परस कमी युनिट लायट वापरतात. जे लोक 200 ते 400 युनिट लायट वापरतात त्या एकूण लोकसंख्येच्या 20% लोकांक बिलाच्या 50% रक्कम फारीक करची पडटली. दिल्लीतलो आम आदमी पार्टीचो आमदार राघव चड्डान आश्वासन दिलें. वीजमंत्री निलेश काब्रालान दिल्ल्या चर्चेच्या आव्हाना उपरांत चड्डा गोंय भेटेर आयला. फाटल्या सप्तकात आपान निलेश काब्रालाचें चर्चेचें आव्हान स्विकारल्या उपरांत चड्डा गोंय दौऱ्यार येयला. भाजपा सरकाराच्या गोंयांतल्या पॉवर मॉडेलाचेर आपाच्या दिल्लीच्या खंयच्या फुडाऱ्यान येवन चर्चा करची अशें आव्हान वीज मंत्री काब्रालान दिल्लें. तांत्रीक गजालीचेर कसलीच चर्चा जाली ना, पूण ह्या आव्हाना उपरांत भाजपा हायकमांडान ताका धारेर धरिल्ल्याचो आरोपय चड्डान केलो. Issues of protocol for not participating in this debate. Speaking of protocol, I am an MLA in Delhi. He is an MLA from Goa. I was elected by people of Delhi. He is elected by people of Goa. I am part of the government of Delhi. He is part of the government of Goa. I am part of the administration in Delhi and I look after one portfolio. He is part of the administration in Goa and look after one portfolio. What is the protocol issue? Why is he shying away from this debate? Tomorrow he will say that due to protocol issues I will not debate with somebody who is wearing a blue shirt. Day after he will say because of protocol issues I will not debate with somebody who is younger to me. These are nothing but excuses, and what has happened is that the BJP High Command has reprimanded the leadership of Goa. Consumption of 204 units by another consumer. His bill has come out to rupees 13.36, that is 13 rupees 36 paisa. On one hand, I have the bills of the Kejriwal model of electricity. On the other hand, I have bills of the BJP model of electricity. In Kejriwal model of electricity, you get free electricity and 24/7 electricity without any interruption. In BJP model of electricity, you get expensive electricity. You are fleeced, you are robbed, and on top of it, you do not even get proper supply of electricity. That means 73% plus 20%, 93% is the sum. 93% of the people of Goa will benefit within 48 hours of the Aam Aadmi Party government in Goa, and this decision will be taken. I am making a very categorical promise, a categorical announcement before the people of Goa. But what is lacking in the BJP is the political will to do so. If the Aam Aadmi Party can do this in Delhi, why can't the BJP government do it in Goa? When we formed the government in Delhi, electricity prices were touching the roof, touching the skies. दिल्ली सरकार एका मनशा फाटल्यान 30,000 रुपया फारीक करपाक शकता, पूण गोंय सरकार 1.4 लाख रुपया खर्च करपाक शकता. अशें आसूनय दिल्लीच्या लोकांक लायट आनी हेर सुविधा फुकट मेळटात, पूण गोंयकारांक कितें मेळटा असो प्रश्नय ताणें विचारलो. पळयात. In Delhi, the annual budget of the government is roughly 60,000 crores and the population of Delhi is
2 crore people. 60,000 crores budget, 2 crore people, which comes to roughly rupees 30,000 spent per annum per person by the government. You divide 60,000 crores by 2 crore population, you will come to rupees 30,000 expenditure per person by the government. That is, the government of Delhi, the Kejriwal government in Delhi spends rupees 30,000 per person on each citizen of Delhi every year to give all these benefits and schemes. On the other hand, the annual budget of Goa for the state of Goa is 21,000 crores and the population of Goa is roughly 15 lakhs. You divide 21,000 crores by 15 lakhs, you come to a huge sum of rupees 1,40,000 crores. That is, in Delhi, the government spends about 30,000 rupees per person, and in Goa, the government allegedly spends rupees 1,40,000 rupees per person. If in 30,000 rupees we can give free electricity, free water, state-of-the-art schools, best hospitals in the country, why can't the Goa government, which spends 1,40,000 rupees per head, do all of this and several other things? Because there is not political will, there is absence of honesty, uprightness and the concern for the people of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हान सविस्तर. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या कर्मचाऱ्यांक अजून ऑक्टोबराचो पगार मेळूंक ना, खास करून दिवाळेचे दीस चालू आसतना. खाशेली गजाल म्हटल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वताच GHRDCचो मुखेली आसा. हे कर्मचारी कोविड-19च्या काळात फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून वावरल्यात. GHRD तांकां लोकांक सुरक्षा, मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन्स आनी अटेंडन्स म्हणून काम दिवपाचें प्रशिक्षण दिता. ही सेवा मागीर गोंयांत वेगवेगळ्या सरकारी विभागांक, घटकांक आनी खाजगी फर्मांक मेळटा. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन सांगलें, GHRDCच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड-19च्या काळात फ्रंटलाईन वॉरियर्स म्हणून काम केलां. तांणी निषेध केला. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अजून फाटल्या म्हयन्याचो पगार जाल्लो ना. आज 17 तारीख आहा नोव्हेंबराची. म्हणजे प्रमोद सावंताच्या सरकारान लोकांची दिवाळी सुद्दां जे भुरगे काम करतात तांची दिवाळी काळखान उडयली. हे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे भुरगे चडशे सेक्युरिटी गार्ड आनी बाकीचे म्हणे फ्रंटलायन कोविडाकूय काम करतात, वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी फ्रंटलायन वॉरियर म्हूण आसात. अशा वेळाचेर हांकां पगार टायमार घालप ना, दिवाळी तुमी तांची काळखान उडयली, ही निंदनीय गजाल आसा. तेच न्ही आतां कोण जाता की खुबशा डिपार्टमेंटांनी खुबशा कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांकूय अजून पगार मेळना. म्हणजे चल्ला कितें, तूं जे रीण काडटा म्हयन्याक 200 कोटी 200 कोटी पयशे वता खंय, हे सरकारान सांगपाची गरज आहा. आमी मागता की ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या ऑफिसां कडेन मात तरी काळीज दाखयात. ते प्रमोद सावंताच्या सरकाराक मातूय काळीज ना, ते प्रमोद सावंताकूय काळीज ना. ऑफिशियलांक तरी मागता की तुम्ही मातशें काळीज दाखयत तुमचो पगार दिवपाचो अरेंजमेंट करात. कारण आज 17 तारीख जावन ती केली आसा. प्रत्येकाक आपलो EMI आपलें घर चलोवपाचें आसता. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. मामलेदार, जिल्लोधिकारी, BLO अधिकारी सगळे जाण थळावा आमदार मिलिंद नायकाच्या दबावाखाला वावुरतात. देखून BLOक हातीकडेन धरून मुरगांवांतल्या कांय ठरावीक मतदारांची नावां गायब करपाचो प्लॅन चल्ला. कापास्ताद आसा जाल्यार मिलिंद नायकान एक तरी नांव काडून दाखोवचें. एक्काय नांवांक हात लावपाक दिवचो ना. काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान मिलिंदाक आवाहन दिलां. विशय मुरगांव पालिका वेंचणुकेचे मतदार वळेरेचो. संकल्प म्हणटा मुरगांवचे पालिका वेंचणुकेचे मतदार वळेरेंतली नांवां गायब करपाची कारस्थानां भाजपावाले करत आयल्यात. जे लोक भाजपावटे नात, जे काँग्रेसीचें समर्थन करतात, अशाच लोकांची नांवां काडून उडयतात. आतांय तोच प्रकार घडपाचो आसा. पूण आपूण तशें जावपाक दिवचो ना. काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान शिटकावणी दिल्या. गेल्या ह्याच वर्सा 2020 फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक जेन्ना हांवें एक एप्लिकेशन केल्लेलें आमच्या डायरेक्ट इलेक्शन कमिशनान दिल्ली, तशेंच आमचे चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ गोवा, तशेंच आमचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपती भवन न्यू दिल्ली, आनी तशेंच आमचे जो कलेक्टर आसा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणटा आमी, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आसता तो आमचो कलेक्टर साऊथ गोवाचो, हांकां 4 जाणांच्या नजरेक हाडून दिल्लेले हांवें
फेब्रुवारीचे 6 तारखेक 2020 आनी इनवर्ड कॉपी आसा, रिसिव्ड कॉपी आसा सगळ्यांची, जांकां आमी लेटर बरयलेले ऑब्जेक्टींग, कित्याक तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें तेन्ना 1,256 नांवां डिलिशनाक काडलेली. आनी तेन्ना आमी काँग्रेसीचे तर्फे जेन्ना हे आमकां उजवाडाक येयले बाबा अशीं नांवां डिलीट करपाक सोदता म्हणून, तेन्ना आमी थंयसर मोर्चे आयले, मामलेदाराचेर मोर्चे आयलो, डेप्युटी कलेक्टराचेर येयलो, कलेक्टराचेर येयलो, इलेक्शन कमिशनाक हांव, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट, आमचो CLP लिडर दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर, हे आमी सगळे जाण मेळ्ळे तांकां. सो अशे तेंचे जे कावन्सिलर आसा ते कावन्सिलराक घेवन तेंच्यांनी जे आमचे वोटर जे तेंच्या वांगडा ना, जे BJP वांगडा जे वोटर ना, तेंची नांवां डिलीट करपाक लागून हेंच्यांनी हो फुडाकार घेतलेलो. कित्याक आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कित्याक परत 800 नांवां आतां डिलिशनाक काडलेली आसा, न्यू लेटस्ट. सो हे लिस्ट आतां 800 जे डिलीट करपाचे आसा ते अजून पर्यंत BLO कडेन पावना. आयज BLO सायडीक दवरलेले आसा आनी डिलिशनाक जे फुडाकार घेतात ते तेंचे स्वताचे कावन्सिलर थंयसरले, जो मुरारी आसा, जो लिओ आसा, जे शशी परब आसा, हे जे आसा पळय तेजे चमचे म्हणटा हांव तांकां, चमचेपणा करता पळय ते तसले लोक तेजे वांगडा आसा. आयज तुमकां मुद्दम हे दाखोवपाक सोदता, जे एक बायल एक चेडू मनीस जेन्ना लगीन जावन वयता, दुसरे कडेन वयता, दुसऱ्या गांवांत तेजें नांव एनरोल जाता तेन्ना ताका ते डिलीट मारूंक शकता. जो मनीस त्या घरान मेळना या तांकां तेजो कॉन्टॅक्ट जायना त्या मनशाक ते केन्ना डिलीट मारूंक शकना. त्या मनशाक तेंच्यांनी करच्या कायद्या प्रमाणे शिफ्टेड म्हणून घालचें पडटा. शिफ्टेड हो कायदो आसा आनी आयज आमी पळयता जाल्यार शिफ्टेड खंयसरूच ना, सगळीं नांवां डिलीट मारलेलीं आसा. जे आमचे मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, हे सगळे BLO आसा, ते म्हाका खंय तरी दिसता कितें पॉलिटिकल प्रेशराच्या अंडर काम करता. जेन्ना हांव थंय मामलेदाराकडे गेलो, डेप्युटी कलेक्टराकडे गेलो, आमदाराक कळ्ळें की हांव येवन थंयसर बोवाळ घालून गेला म्हणून, कलेक्टराक मेळपाक गेला म्हणून. सोमते सांजचे 7:30 8 3 बॅच करून 7 7:30 8 3 बॅच करून 29 BLO आपूण येयलो आनी 29 BLO इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले आसा, तुमी कांय भिवपाची गरज ना, आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा. जी नांवां तुमचे कडेन येतली डिलिशनाक ती आख्खी नांवां तुमी डिलीट करपाची म्हणून. हांव ताका चॅलेंज करता मिनिस्टराक, कापासता जाल्यार करून दाखोवची आनी हांव तुका म्हाजी कापासता दाखयता, एक नांव डिलीट करपाक दिवपाना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसप. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवाराक गोंयांत गडगड करीत पावस हजेरी लावपाक शकता, अर्थातच कांय थारावीक वाठारांनीच. हवामान खात्यान सांगलां. हे खेपे मात नुस्तेमारी करपाक वचपी नुस्तेकारांक जतनाय घेवपाची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. येता त्या 48 वरांत अरेबियन सागरान डिप्रेशन तयार जावं येता. मंगळारा तशें हवामान सुकेंच उरतलें, पूण बुधवारा गोंयांत पावस शिरशिरू येता. तशेंच राज्यांत चडांत चड 35 डिग्री जाल्यार उणेंत उणें 23 डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान जावं येता. सांज वेळार मळबांत कुपां दाटिल्लीं दिश्टी पडटलीं. पणजे 35.5 डिग्री जाल्यार मुरगांवां 23.0 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंदयलां. दक्षिण पूर्व अरबी दर्यांत 19 नोव्हेंबराक उण्या दाबाचो पटो तयार जावं येता. तो पश्चिम वायव्य दिकेन वचूं येता. ते उपरांत 48 वरां भितर दक्षिण पूर्व आनी लागसारच्या पूर्व मध्य अरबी दर्यांत डिप्रेशन तयार जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताज्या निरीक्षणा प्रमाण गोंयाचेर त्याचो परिणाम जावपाची शक्यता ना, पूण 7 नोव्हेंबरा सावन केरळ, कोमारीन, लक्षद्वीप, मालदीव्स आनी दक्षिण पूर्व आनी पूर्व मध्य अरबी वाठारांत वचचें न्हय असो नुस्तेकारांक हवामान खात्यान सल्लो दिला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोनाचे फांटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.